हांव हांगा कोणाक काय म्हणपाक येवंक ना. जर देशाचो आमचो देशाचो जो अमित शाह म्हणजे देशाचो गृहमंत्री आहा तो कर्नाटकाच्या लोकांचे जे प्रॉब्लेम समजोवंक शकता तर म्हाका दिसता तो फाल्यां आमच्या गोंयानूय येता. त्यांनी जो गोंयान पाणयाचो जो इतको व्हडलो प्रॉब्लेम आसा, म्हादई आसतली, विर्डी आसतलो, हेजेर सुद्धा त्यांनी कितें तरी उलोवचें अशी माझी अपेक्षा आसा. आणि म्हाका पळयतले प्रत्येक गोंयकारांकडे हांव हें मागता की ताणें जशें कर्नाटकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणटा तशेंच हांगा येवन गोंयकारांचे बी उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे अशी माझी मागणी आसा. म्हादईचो प्रश्न जो आसा तो न्याय प्रविश्ट आसा. इट इज सबज्युडिस. आणि अशें आसतना एक गोवा सरकाराचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करून आमी हो प्रश्न जो आसा तो सुटावो केला अशा प्रकारची वल्गना जी आसा ते माननीय अमित शहाजींनी केली थंय. हे अत्यंत निषेधार्ह आसा. आणि गोंय हे म्हादई जी आसा ती जीवनदायिनी म्हणटा आमी गोंयची. सो त्यामुळे म्हादईचेर कॉम्प्रोमायज करतले काय कितें फाल्यांच्या मिटिंगेक वय काय माननीय अमित शहाजी गोंयच्याय फेवरान 4 गजाली उलयतलो अशा प्रकारची एक प्रश्नचिन्ह जे आसा ते सगळ्या सुज्ञ गोंयकारांच्या फुडें आसा. त्यामुळे हाजो सोक्षमोक्ष जो आसा तो गोंय सरकारान लावचो. अमित शहाजी येतात, फाल्यां भाशणां दितले. आमकां एक अशें दिसता की राज्य धर्म म्हणून एक 4 गजाली ज्यो असतात ताजें पालन जें आसा तें गोंयच्या बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान आणि एकंदरीत पार्टी कडल्यान म्हादईच्या संदर्भान आणि बाकीच्या संदर्भान हे अभिप्रेत आसा. पक्षीय हित न्ही, राज्य हित जे आसा ते प्रमुख आपलें दायित्व आसा आणि ताज्या खातीर तुमकां ट्रस्टीशीप दिल्या लोकांनी हाजो बोध सगळ्या ह्या सरकाराक जावचो अशा प्रकारची आमची मागणी आसा. आणि फाल्यांची अमित शहाची जी सभा जी आसा तातूंत ते गोंयच्या फेवरानूय म्हादई बद्दल सगळ्या ज्यो इलिगॅलिटीज ज्यो चल्ल्या कर्नाटकाच्यो आज मार्किंग आणि सर्वे केलो. त्यामुळे दे आर हेल बेंट ऑन बिल्डिंग हे ट्रिब्युटरीज ज्यो आसा त्यो मलप्रभा बेसिनान व्हरपाक कळसा आणि बांडोराच्यो. आणि गोंयची भूमिका आमकां अजूनय खबर ना. म्हणजे ते फक्त प्रेसाकडे उलयतात. प्रत्यक्ष स्वरुपान कितें जें आसा तें आमकां खबर ना. आमी एक निवेदन केल्लें म्हादई रक्षा समिती तर्फे की वॉटर बॉडीज रेन हार्वेस्टिंग वॉटर हार्वेस्टिंग हे डिटेल्ड आमी निवेदन जें आसा तें मुख्यमंत्र्यांक दिलें. तें WRD मिनिस्टर म्हणजे जलस्रोत मंत्री जो आसा सुभाष बाब शिरोडकर ताकाय दिलें असेंब्लीन वचून. आणि रिस्टोर आणि हार्वेस्टिंग समजा जावंक ना जशें एडव्होकेट शैलेश बाबान हो प्रमुख विशय जो आसा तो काडिल्लो पयलीं ताका अनुसरून आमी निवेदनां दिल्यां. तांचें कांयच हें ना म्हणजे अजून कांय कृती ना. बरोबर आसा. हांवें आत्तां म्हटलें पाणी जल हे देशाचो जो गृहमंत्री आहा ताका प्रत्येक स्टेटीचे पडलेलें आसा. म्हणून सुरवातीकूच हांवें म्हटलें जशें ताका कर्नाटकाचे पडलेलें आहा ताका गोंयकारांचे पडलेले आसपाक जाय. आणि प्रत्येक गोंयकारान हो फाल्यां प्रश्न ताका विचारपाकूच जाय. कारण जर तो म्हणटा देशाचो गृहमंत्री आमी सगळे जाण ताका रिस्पेक्ट दिता तेजे काम देशाचे प्रत्येक स्टेटी कडेन लक्ष दिवचें. जर कर्नाटकाक क्रायसीस आसा तर हांव सांगूंक सोदतां आमच्या गोंयान सुद्धा क्रायसीस आसा. लक्ष मारचो, बारीकसो डिटेल रिपोर्ट घेवचो आणि तशेंच त्यांनी जशें कर्नाटकाक आश्वासन दिलां तशें गोंयकारांकूय आश्वासन दिवचें फाल्यांचे मिटिंगेन अशें म्हाजें मागणें आसा. जाप विचारपाक वचपाक एक जी मागणी आतां हांवें केल्या पळय ही तेज्या पर्यंत पावची म्हणून हो प्रेस आपयलोलो. जाप विचारपाक आमी कोण लिडर न्ही. हांव गोंयकारांचें बरें चिंत्तां. गोंयकारांक पाणी मेळचें जशें तेजो स्टेटमेंट आशिल्लो माननीय गृहमंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो आपूण आपल्या देशाच्या लोकांचें बरें चिंत्ता म्हणून. हे गोवा तेजोच देशाच्या एक भाग हो ताका उगडास दिवपाक आयज आमी हो प्रेस हें केल्लो. हांव तेच उलयतां. जर आमी आतां विड्डेचो प्रकरण जर पळयत न्ही तर तो सकयल्यान म्हणजे तो आतां डॅम तेंच्यांनी सुरू केला थंयसर कितकीशी झाडांची कत्तल जालेली आसा असो एक व्हिडिओ येयलोय आसा. आमकां तेजें परफेक्शन गावलेलें आसा, जळयलेलें आसा. हांव ताजेर वचना पूण थंयच्यान जी नदी व्हांवून येता आमकां कळटा तें सारकें दिसती पडटा. व्हांवून येता तें ऑब्स्ट्रक्शन केल्लेलें आहा. जर शेतकऱ्यांक कर्नाटकाचे जर प्रॉब्लेम आसा तर ह्या ऑब्स्ट्रक्शना खातीर आमच्या गोंयच्या शेतकारांक जे थंयसर रावपी तांकांय प्रॉब्लेम जातले. हेजेर त्यांनी विचार करून फाल्यां गोंयकारांचो हो प्रॉब्लेम जो उदकाचो जो मेन प्रॉब्लेम जावंक शकता हेजेर त्यांनी सोल्युशन दिवपाची गरज